दंप्या विशेष राहणार आज देवाचे उत्तर दिवंक घेऊनच्या तशेंच प्रेझेंटरशिप करच्यास ब्रदर एलियाचा कंत सगळ्या टीमाक समयाच्या आता समर्पण देऊन पवित्रात्म सगळे आज मुखले सगळे मांडवळ पवित्रात्म त्याच्या हाताखाल घेऊन त्याच्या मुख्यपणाखाल सगळं घट्टपणा एक गडीवर स्तुती करूया. हालेलुया 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 शबरकले रिडक्शन दरबरकर बरकले जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड थैंक लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हर गांव तुका जेसु महिमा तुका जेसु ग्लाब तुका जेसु वंदन तुका जेसु वैभव तुका जरदान तुका जेसु. हालेलुया 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 हालेलुया. हरिरा बरका शांदर बरकर बरकले बरदगे शीरा अंदर बरकर बरकले जीसस. Mighty anointing of the Holy Spirit come upon us in the name of Jesus Christ. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तुमकां समेस्तांक बरो येवकार मागता. तुमकां संजेचो वेळ आमकां रातचो वेळ पण सकट आमी देवाची स्तुती करया. आज विशेष जावन देवाचें उतर आज आमी कान घेवया. स्तुती करूंक सिराकाचो ग्रंथ 30 आणि 9 अध्याय वाक्य 13 आणि 14 ते अशें सांगता. म्हज्या विश्वासी भुरग्यांनो म्हजें आयका आनी वळत्या उदकाच्या गुलाबा बरी तुमच्यो पाकळ्यो फुलया. पाकळ्यो म्हळ्यार एक उदकाच्या देगेर गुलाबाचें झाड लायल्यार ते गुलाब कशे आसतात आनी तशें आमची मुखामळां इल्लीं फुलोवंदी म्हूण सांगता. आमची मुखामळां इल्लीं फुलोवंदी गुलाबाच्या पाकळ्यां बरी आनी दुंफा बरी स्वादीक परमळ प्रसारा. दुंफा बरी दुंफ केदाळे देवाक आमी भेटयता. मिसूच्या बलिदानां जावंक बरो या खंयच्याय बऱ्या कार्याक जावंक बरो दुंप भेटयनासतना आमची खंयचीं कार्यां व्हडलीं कार्यां जायनात. कित्याक देवाक पयलो मान दिवचो दुंप. आतां आमी दुंप भेटोवचो म्हळ्यार देवाची स्तुती केल्ल्या वेळार सर्गींच्या राजांत सरेस्पर देवाक आमी दुंप भेटयल्ली बरी म्हूण सांगता पवित्र पुस्तक. देखून लिल्ली फुलां बरी फुलां. लिल्ली फूल एक पटी फुल्ल्यार एक म्हयनो म्हणसर बावना. कित्याक म्हळ्यार ताचे पाळां मस्त पोंदा आसतात. उदक ओडटा आनी ते एक सोबीत लिल्ली फूल. देखून आमी स्तुती करता आसतना आमची मुखामळां लिल्ली फुलां बरी फुलां जें म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. परमळ दिया परमळ दिया. आमी सगळीं आतां परमळ दिवचो सर जावन परफ्यूम असो तो परमळ आमकां नाका. आतां आमी देवाक परमळ दिवचें. बरी करून स्तुती करचें परमळ दिवचें आनी स्तुती गीत गाया. सर्वेस्पराक ताच्या कृत्या बसत वाखाना ताच्या नांवाची वडवीक परगट करा. गितां गावन आनी किन्नरी वाजोवन ताची स्तुती करा. ताका अर्गां दितना तुमी अशें म्हणत जाय आमकां केल्ल्या सोर उपकारां खातीर आमी देवाक उपकारी मोन दाखय जाय. देवाची स्तुती करीत जाय. तुमी 7 दर्या पयस आसात. आमी मंगळुरांत आसा पूण देवाक खंयचेय डिस्टन्स ना. आमी आज एक आत्म्यान पवित्र आत्म्यान सांगता मेळटा. आमी एक आत्मो पवित्र आत्मो आमकां सांगता हाडटा. देखून सकट आमी देवाची स्तुती करया. देवाक आमी अर्गां दिवया आनी देवाची महिमा आमी वाखनया. ताल्यो पेटोवन आमी गावयेत. तुमकां पर्यंकर स्तुती करयेत. अर्गांदितलो सोमिया अर्गांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गांदितलो सोमियाक अर्गांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो. तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो. अर्गां दितलो सोमियाक अर्गां दितलो. सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो.
तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मॅट काडतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो अब्बा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सगळं आम्ही स्तुती करूया देवाक अर्गां दिवया हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयांक पडतलो उपकार मेळटस तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडतलो पातकी जिणी सांडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुझ म्हजो राई म्हाका जाई म्हणटलो आनी अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो समियाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 ईरा बाबरे खलबरे दगे शंदर बरे करबरे कलबरे दगे थैंक यू लॉर्ड जीसस प्रेज यू लॉर्ड ग्लोरीफाई मायटी गॉड हालेलुया वर्शिप लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 दिरेक देवाक जाऊं दी घडीन घडी सर पदवी मान महिमा स्तुती आराधना तन सदा सर्वदा आमेन हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देवाचें उतर आमकां सांगता जर आमी सिराकाच्या ग्रंथांत 40 आनी 3 अध्याय वाक्य 30वें वाक्यार सर्वेस्पोर तुमी करता त्या स्तुती प्रास वर्त जावन आसा देवाक आमची स्तुती कांयच न्ही आमी कितें करता तें एक कालदवंटोय ना म्हाका दिसता एक कित्याक म्हळ्यार देव अशें म्हणटा आमी करच्या स्तुती प्रास तो वर्त जावन आसा तरी ताची मायमा गावंक तुमचे ताळे उबारा म्हणटा आमचे ताळे उबारूंक जाय ताची स्तुती करतना सगळी सकत आमची वापरूंक जाय आनी थकनाकात कित्याक थकल्यार तुमी शेवटाक पावचे नात म्हणटा थकूंक ना आमी देवाची स्तुती करूंक थकूंक ना देखून आज विशेश जावन एक उद्देशा खातीर आमी सांगता मेळ्ळ्या जेजूच्या येण्याक तयाराय करचे आदवेंताचो काळ आनी पोर आयतारातावन आदवेंत सुरू जाला आनी आज बुधवाराचो दीस देखून आमी आख्या तयाराय करच्या खातीर एक वराचे मागणें आमी सांगता मेळोवन करता आसतना देवाची दैवीक सकत आमकां आज मेळोवंक जाय दैवाची सक्तेंत आमी रावोंक जाय काकुळतीची सकत आमकां ती मेळोवंक जाय कित्याक पवित्र आत्मो आमकां देव दिता आसतना लेखमीत नासतना माप मेजाप नासतना दिता देखून तोलो पवित्र आत्मा आमी घेवंक फुडें सरया आनी आमकांच आमी प्रिपेर करया एक घडी भर दोळे धांपून दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवर ह्या वेळार आमी एक घडी भर आमकांच आमी समर्पण करून दिया आमचें तें आसलेलें उणेपण आमचें तें आदलें कितें पातकाचे प्रभाव कितें आसा जाल्यार जेजूच्या पांयां ताळा भेटोवन दिया आनी एकामेक आमी खंडीत जावन जेजू कडेन बक्षाने मागया जेजू म्हजी काकूळ कर म्हाका बक्षी शब्दान करण्यान आमी केल्ली सगळीं चिंतमान केल्लीं सगळीं पातकां जेजू म्हाका बक्षी म्हणून कित्याक ताणें सांगलेलीं उतरां
हांव तुमकां अनाथ परिसून वेसोना बगार हांव एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मा तुमचे सगळें सदां काळ आसतलो आनी जें कितें संवसारांत आसतना हांवें तुमकां शिकयलां तें सगळें तुमकां उडासा काडटलो म्हणटा देखून पवित्र पुस्तकाची हर एक उतरां आमकां उगडापी हाडून ती मात्र न्ही ताची गूढ अर्थ आनी सगळे वर्ड ऑफ गॉडाचें रेवलेशन आमकां तो पवित्र आत्मा दिता देखून आज त्या पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया सगळीं तुमी आनी आमी सांगता मेळोन मागता आसतना तो दैवीक प्रेरक आत्मा आमचे थंय देवोन येवं दी आमचे थंय तो वस्ती करूं दी आनी आमचें जिवीत नवें करूं दी सगळें आमी मागया आमचे दोनी हात आमचे उक्ते दवरया आनी पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया देण्याचो दातार तो कृपेचो सागर तो हे पवित्र आत्म्या तो देवोन ये ह्या वेळार तुजी दैवीक सकत ह्या वेळार वाळोवन दी ह्या वेळार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेधारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेधारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेधारा धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमचे वयर ह्या वेळार आमची काळजां तो नवी कर पवित्र आत्म्या आमच्या मोतीक उजवाड फांकय पवित्र आत्म्या तुझे देणे आनी फळांनी आमकां तो दोशी कर पवित्र आत्म्या हे संवसाराच्या कोणशा वचून तुझी सुवार्ता भरगड करूंक लोकांक तुझे थंय हाडूंक हर एकल्याची मनां आनी काळजां एक करूंक आमचे सकत तुजी वाळय पवित्र आत्म्या तुझा बरमोनात मोजा कृपेन बर म्हाका दिवंका सेवा जणवायेन तुझा बरमोनात मोजा कृपेन बर म्हाका दिवंका सेवा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेधारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेधारा आमचो बाबार्थ गूण कर पवित्र आत्म्या अपोस्तलांनी 3 संगती मागल्यो जेजू कडेन बाबार्थ आमचो चडय म्हणून आज आमचोय बाबार्थ चडय हे पवित्र आत्म्या भावार्थाचें देणें तुजें तावन मात्र आमकां मेळटा पवित्र आत्म्या ह्या वेळार भावार्थान थीर रावूंक ह्या संवसाराच्या हर एका वायटाचेर झूज मारूंक आमकां धैर्य दी बोल दी गटाय दी पवित्र आत्म्या भावार्थ गूण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार भावार्थ गूण कर दुबाव पयस कर वायटा विघ्नांतले सदांच तूं निवार देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेधारा देण्याच्या दातारा
सागोरा सर्गींचा रचणारा आत्म्या पदवेदारा हे पवित्र आत्म्या तुका वरनुचाक नवी भासली हर एकल्याक आमकां गिफ्ट ऑफ टंग्स तूं आसा कर ह्या वेळार आमच्या जिवितांत गिफ्ट ऑफ टंग्स आमकां दी कित्याक तुज्या वरनूक एकच भासली ती जावन आसा जिबेचें देणे पवित्र आत्म्या तें सगळें तुजें तावन मात्र येता पवित्र आत्म्या आमकां सगळ्यांक जिबेचें देणे तूं दी म्हणून ह्या वेळार आमी मागता वर्णूक तुका दिवास म्हाका तुरपेलतांके दीस पयस करिनाका वर्णूक तुका दिवास म्हाका तुजे तांके दीस पयस करिनाका देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागोरा सर्गींचा रचणारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेचा सागोरा सर्गींचा रचणारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा आत्म्या पदवेदारा हालेलुया 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 हीरा बबरे कलबरे दगशंदर बरे करबरे कलबरे दगशा शितरा तारा बाबा खबाबा शिरला खबाबा बाबा हीला रीरा तारा बाबा रोख बाबा शेदार हीरला खबाबा बाबा रोख बाबा शिरला खबाबा शा पूरा दारा बाबा रखबाबा शी पूरा बाबा हीरला खबाबा शेदार बरे करबरे रोख बाबा शा शानदार बरे करबरे जीसस 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 वर्थ अभिषेक पवित्र आत्मा आमकां हर एकल्याचेर वचून आसा आमी इल्लेशे अनुभव करया लेट्स एक्सपिरियन्स द प्रेझन्स ऑफ द लॉर्ड द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट सगळे आमी अनुभव करया वेळार कोण पुरा यूट्यूब चॅनलार आसात कोण पुरा झूमार आसात तुमी एकलो अनुभव तुमी ह्या वेळार पाठयचे ती सकत वाळती आसा पवित्र आत्मा बळवंत तरान आमचे वयर ती सकत वाळती आसा पवित्र आत्म्याची सकत थँक्यू जीसस अर्घां दिवया अर्घां तुका जेसू महिमा तुका जेसू अग्लाप तुका जेसू वंदन तुका जेसू आराधना तुका जेसू नमान तुका जेसू प्रणाम तुका जेसू ओलिस्तान तुका जय जय तुका जेसू होसाना तुका जेसू हालेलुया 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 अर्घां तुका जेसू महिमा तुका जेसू अग्लाप तुका जेसू वंदन तुका जेसू वैभव तुका जेसू आराधना तुका जेसू प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आजच्या दिसा देवाचें उतर थोडो वेळ आमी आज नियाळ करया जेजूचें येणें आज आदवेंताक तयार जावन जेजूचें येणें ह्या विशयांत आमी थोडो वेळ आमी नियाळ करया कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता ताची काकुळटांनी करपाक आमकां सदांच आसा ह्या फावटी जेजू खंडीत जावन आमी तयार केल्ल्या गर्दानाच्या गोट्यांत तो जल्मून येना हे संगती आमी निगांठ करीचे पयले कित्याक जेजू हांवें आनी तुवें तयारी केल्ल्या त्या गर्दानाच्या गोट्यांत जल्मोंक तो येना हे फावटीची विशेशता कितें म्हळ्यार जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जल्मोवन येता म्हज्या आनी तुज्या काळजांत म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत आमी तयार आसा मागीर ताका स्विकार करूंक आमचें काळीज तयार आसा गे जर आमच्या काळजांत खोटेपण आसा राग आसा मोसोर आसा आगे आसा जिद्द आसा स्वार्थ आसा तर कशें आमी त्या जेजूक आमच्या काळजांत कान घेवचें जर आमच्या कुटुंबांत आमी एकामेका रागार आसां एकामेका झगडून आसां एकामेका कोर्टांत केजी आसात तर त्या कुटुंबांत देवान कशें ताचें येणें जावचें आज आमी चिंतून पळयचें ह्या विशयान जेजूचें येणें म्हळ्यार देवाचें येवजण जावन आसा देवाचें येवजण म्हळ्यार देवाचो मोग जावन आसा देवाचो मोगूच ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी ताचे विशयान थोडो वेळ आमी आज नियाळया द्वितीय नियम पुस्तक आमकां सांगता ड्युट्रोनॉमी चॅप्टर 18 वर्स 15 18 अध्याय 15 वाक्या सर्वेस्पर तुजो देव तुज्यास भावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपजयतलो
मैजे विशयन सांगता इस्रायल परचेक मैजेची उतराय पळया सर्वेस्पर तुजो देव तुज्या भावा मदलो म्हजे तसलो एक प्रवादी उपसयतलो ताका तुमी आयकोंक जाय ताका तुमी आयकोंक जाय कळ्ळो न्हू जेजू आमचे कडेन उलोवंक ह्या संवसाराक येवचो आसा कितल्या वर्सां पयले मैजेन ताचे विशयन सांगलें आसा एक प्रवादी तुमचे मदें येतलो आनी तो ताका तुमी आयकोंक जाय आनी हेंचो उतर आमी आयकत हांव कितें इसाया प्रवाद्या मारिफात सांगलेलीं उतरां लुकाच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत 18व्या वाक्यांत लूक चॅप्टर 4 वर्स 18 देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा जेजू कोद्दू येता आनी जेजूचे पवित्र स्नान घेता जो बौतिस्मा मारिफात आनी ते अशीं उतरां तो सांगता आनी सिनोगॉगांत तो पयले शिकोवंक येता आसतना आनी थंय ताका एक कवळो मेळटा आनी तो कवळो वाचतना इसाया प्रवाद्या मारिफात बरयलेलो कवळो तातूंत अशें बरयल्लें आसलें देवाचो प्रेरक आत्मा म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला बंद दसलेल्यांक सुटका कोड्यांक दिश्ट दनसतले सवकासाय बसोवंक ताणें म्हाका धाडला ह्यो संगती उगडापे जाता जेजू क्रिस्त मारिफात कितें इसाया प्रवाद्यान सांगलें कितें आमकां प्रवाद्या मारिफात पयलें तिलशिल्लें आनी तें आज देव आमच्या जिवितांत जारी करूंक आशेता जेजू येवन जालीं आतां कितलीं वर्सां ह्या संवसाराक येवन आनी 2026 वर्सां म्हळ्यार 2024 इयर्स जेजू ह्या संवसाराक येवन आनी आतां वर्ते आमी थायराय करता 2023 तावन 2033 म्हणसर जेजूच्या येण्याचे म्हळ्यार बर्थडे आचरण करूंक 2033 जेजू पुनर्जीवन जावन 2000 वर्सां जातात म्हळ्यार ताच्या 30 आनी 3 प्रायर देखून आज सगळ्या इंडियांत भारत राष्ट्रांत आनी सगळ्या संवसारांत हो जुबलेवाक तयारी जाता 2023 स्टार्ट जाला हाचे विशयन मस्त मागणी मस्त हाचे विशयन प्रिपेरेशन हर एका डायसिसांत एका मनशाक ताका इनचार्ज करून हाचे विशयन तयारी जाती आसा 2033 10 वर्सांची तयारी जुबलेवाक जावन 2000 वर्सांचो जुबलेव जेजू मरण पावून पुनर्जीवन जावन 2000 वर्सां ते आख्खा तयारी जाता देखून आज आमी खाली क्रिस्मसा वेळार मात्र आमी जेजूच्या येण्याक राखचे न्ही हर एक दीस सकाळीं उठतस जेजूचे येणे म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जायचे एक पटी जेजू म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आयल्यार तूं म्हाका आनी तुका सोडून वचना तो आनी आतां बरी वचना म्हण सांगला म्हाका आनी सोडून वचना देखून आमी वाचल्यार इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत जर आमी थंय 11वो अध्याय वाचल्यार थंय सर्वेस्पर देव अशें सांगता जशा मुळाक एक कोंब फुटतलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोंबरी उपजतली ताचे वयर सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो अशें तो सांगता सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो देखून ही उतरां आमी समजून काणगेचे सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो देखून ह्या वेळार जेजू आमकां मुखार सांगता पळया जानवयाचो आत्मो ताचेर आसतलो समजुनेचो आत्मो ताचेर आसतलो बुद्धीचो आत्मो ताचेर आसतलो पदवेचो आत्मो ताचेर आसतलो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो जाय हांगा आमी इतलें जाणा जायचे जेजूचेर तो देवून आयिल्लो पवित्र आत्मो जेजूक सांडून वचूना इवन हर एक जेजूच्या जिवितांत अजापाने अद्भुतां करतना पवित्र ताचे सांगत आसलो देखून आज म्हजे थंय आनी तुजे थंय जेजू आसा जाल्यार हांवें आनी तुवें आनी एका येण्याक राखचें म्हणना म्हजें थंय जेजूचें येणें जावन जालां तुजें थंय जेजूचें येणें जावन जालां जेजू ऑलरेडी तुजें थंय आसा जेजू थंय तुजें थंय आसा जाल्यार जेजू सांगता पवित्र आत्मा खंडीत आसा तूं जेजू तूं आसाय न्ही हांव चलता म्हणून पवित्र आत्मा तुका सांडून वचना तुजें थंय जेजू आसा न्ही पुरो हांव येता म्हणना जेजू आसा जाल्यार तुज्या जिवितांत पवित्र आत्मा तुज्या जिवितांत आसा कित्याक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक वेगळासार करूंक सादत ना कित्याक जेजूचो तो आत्मो जेजू थंय आसलो तो आत्मो आनी तो आत्मो म्हाका आनी तुका आदार दिता
जर आमच्या जिवितांत जेजू आसा म्हूण गॅरंटी आसा जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजूचें येणें जालां, म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जेजू येवन जाला. देखून आमी हें खाली एक आचरण मात्र आमी करचें क्रिसमस. कित्याक हर एका दिसा सकाळीं उठतस ताची महिमा, ताची पदवी, ताची काकोळत, ताची जानवाई नवीच म्हूण सांगता. हर एक दिसा ती नवी. देखून एक दीस आमी मागणें करन, एक रितीर करन, एक काले इल्लेशें वर्ड ऑफ गॉड आयकून इल्लेशें उणजाग सेकले बरी जाता. तशें न्ही, तशें न्ही. आमी निरंतरी त्या उबेंत आमी आसाचे. पवित्र आत्मा मात्र ते उज्याची सकत ती आमचे थंय देवून आयल्यार आमचे थंय निरंतरी उब आसता. देखून जुवांसो वांजेल आमकां सांगता 3रो अध्याय 17वें वाक्य, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 17. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो तुजी आनी म्हजी नीत करूंक न्हय, बगार म्हाका आनी तुका देवाची भुरगीं करूंक तो आयिल्लो. बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण करूंक आयिल्लो. म्हजी आनी तुजी एकल्याची सोडवण न्ही, तुजी एकल्याची सोडवण न्ही, सगळ्या संवसारांत असल्या सगळ्या लोकांची. देखून जेजू खाली क्रिस्तांव धर्माक आयिल्लो न्ही, खंय सांगोना क्रिस्तांव धर्माक आयिल्लो म्हणून. ह्या क्रिस्तांव म्हणून तो सांगोना, तो सोडवणदार सगळ्या संवसाराचो सोडवणदार तो सगळ्या कुळयांचो. कोण येदोळ आयिल्ल्यांक, आतां आसल्यांक आनी मुखार येतल्यांक तो सोडवणदार. देखून कोण आनी तूं जेजून कोण्या क्रिस्तांव धर्म जेजून रचूना. पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें अंतियोकांत पावल आनी सिलास देवाचें उतार परगट करतना थंय एक वर्सभर तांणी रावल्या उपरांत तांकां पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें. जाय जाल्यार तुमी वाचयेत धमदूताच्या कृत्य पुस्तकांत हें आमकां आयकूंक मेळटा. 11वा अध्याय थंय आमकां आयकूंक मेळटा. एक्ट्स चॅप्टर 11 कशें आमकां क्रिस्तांव म्हणून नांव आयलें गे म्हणून थंय आमकां सांगता. पयले फावटी थंय आमकां वर्सेस 26 पळया. एक सगळे वर्सभर एक्ट्स चॅप्टर 11 वर्स 26 धमदूताचें कृत्य पुस्तक 11वा अध्याय 20 आनी 6 वाक्य. एक वर्सभर सगळे वर्सभर ते तेंच्या पवित्र सभेन चियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले आनी अंत्योकांत शिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हणून नांव पडलें. क्रिस्तांव म्हणून वालयले ते इतोण पावलो आनी सिलासांतान आमकां क्रिस्तांव म्हणून नांव आयिल्लें. जेजू क्रिस्तांवां खातीर आयिल्लो न्ही, जेजू सगळ्या संवसाराच्या सोडवणे खातीर आयिल्लो, सगळ्या लोकां खातीर आयिल्लो. केदाळे क्रिस्तांवां खातीर आयिल्लो म्हूण सांगोना. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16 सांगता, देवान ह्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. संवसार असो मोग केलो, सगळ्यो संवसारान बाचाव जायचे म्हणून. देखून जेजूचें येणें आज म्हज्या आनी तुज्या काळजान जायचें. जेजूचें येणें म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबान जायचें. जे कुटुंब समाधानान जियेता, संतोशान जियेता, जर घोव बायलां मोगान जियेतात, भुरगीं आवय बाबा सांगता मोगान आसा जाल्यार थंय देवा जेजूचें राज येवन जाला. जेजू त्या जिवितांत आसा म्हण अर्थ, त्या कुटुंबांत आसा म्हण अर्थ. खंय झगडीं आसात, मोसोर आसा, हागे आसा, जिद्द आसा, स्वार्थ आसा, पयशांचो अहंकार आसा, दुडवास आसा आनी कितें पियो आनी वायट संवय आसा, थंय देवाचें राज आजून येवना. जेजूचें येणें त्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत जावना म्हण अर्थ वय. देखून जेजूचें येणें केदाळ जाता गे म्हणून जुवांसो वांजेल 1लो अध्याय 12व्या वाक्या जॉन चॅप्टर 1 वर्स 12 सांगता, पूण आपणाक स्वीकार केल्या समेस्तांक, खंय म्हण क्रिस्तांव म्हूण सांगोना, आपणाक स्वीकार करतल्या समेस्तांक, आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरलेल्या सगळ्यांक देवाचीं भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. कोण जेजूचेर विश्वास दवरता, कोण ताच्या नांवाचेर भावार्थ दवरता, तांकां हर एकल्यांक देवाचें भुरगीं जावचें हक्क दिले. तर तो म्हजो आनी तुजो राजा, तो म्हजो आनी तुजो सोमी, तो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत येवंक आशेता. देखून आमची काळजाची दारां उक्तीं गरजेचें. उक्तीं गरजेचें म्हळ्यार आमी उक्तें गरजेचें. देवा कडेन मागल्यार जेजू म्हज्या काळजाचें दार उक्तें कर म्हणटाना जेजू म्हणटालो तूं भितरल्यान उक्तें कर. कित्याक खीळ भितरल्यान आसा, लोक भितरल्यान आसा, भायल्यान ना. देखून भायल्यान म्हजें आनी तुजें काळीज कोणाच्यान उक्तें करूंक जायना. म्हजें आनी तुजें काळीज हांवें आनी तुवें तें उक्तें करीचें देवाक. पवित्र आत्म्याक हांवें आनी तुवें तें उक्तें करीचें. देखून ताका व्हडलें कांय विशेश ना. तुवें प्रिपेर जायचें, ताका प्रिपेर जायचें आनी तुजें काळजाचें दार उक्ता जाल्यार, आज उक्तें जाता जाल्यार खंडीत जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येता.
आनी तो रावंगात येता. तिताक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता सांबावलोचें पत्र, तिताक बरयल्लें पत्र 3रो अध्याय 4 आनी 5 वाक्यां. टिटूस चॅप्टर 3 वर्स 4 and 5. पूण देवा आपल्या सडवंदाराचें बरें म्हण, पळया देवा आमच्या सडवंदाराचें बरें म्हण आनी दयाळाय संवसारांत प्रत्यक्ष जाल्लीच ताणें आमकां सुडका दिली. प्रत्यक्ष जालो त्या संवसारांत ताणें आमकां सुडका दिली. आमीच केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय, आमकां सोडवण मेळ्ळें आमकां जाल्यार आमी केल्ल्या बऱ्या करण्या वरवीं न्हय. आमचे बरें करणे कांय दिसनात, आमी कितले वावर करयेत, पूण एक बरें करताय, तूं बरीं कामां करताय, बरें सोशल वर्क करताय, दान धर्म करताय, पुरा करताय, बरें देवाक मानवलाय तूं. पूण तें सोडून एक तुवें वायट करशी जाल्यार तुवें केल्लें बरेंपण देवा म्हाका एक्के आसचें ना, वायट केल्लें मात्र आसतलें. हें आमी समजून काणगेचें. देखून ह्यो पुरावो आमकां एजेकिएल पुस्तकांत आनी थोडी संगती दानियेलाच्या प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा त्यो पुरा. देखून आज आमी आयकून घेवया. म्हणटा बगार आपल्या काकुळतीन ताणें आमची सोडवण केली. काकुळतीन, काकुळत म्हळ्यार जेजून दाखयलेली काकुळत ह्या संवसारांत कन्नंत आज मुसर दाखयली ना. ताचे तितले कश्ट सुसलो दुसरो कोणीय ना. ताणें केल्लो तितलो मोग दुसऱ्या कोणें आज मुसर आमचो केल्लो ना. सगळें आमकां मोग करतात म्हूण चिंतात. आमी बरें आसतना सगळे मोग करतात. पयल्या तुजी गत इल्ली वायट जावन दी कोण आसा तें पळया, कोणी हुंकानात. असली परिस्थिती येता. कित्याक म्हळ्यार आमी बरेंपण आसतना हर एकले आमकां येता. गोडसाण आसतना मुयो पुरा लागीं येतात गे. थंय कोडू गेल्यार पुरो मुयो पाट येतात. तशें आमच्या जिवितांत कितें कोडू येता पळय, कितें कश्ट येतात, अनवर येता, पिडास येता, निराश येता, सलवण येता, रिणाचें भार जाता, कोणी ना. देव सोडल्यार तुका कोणी ना. तिकडे समजून काणगेचें. आज तुज्या फाटल्यान 4 जाणां आसात जाल्यार तुजे कडेन कांय इल्ले गुले आसात म्हणून 4 जाणां आसात. फाल्यां तुजे कडेन गुले चलता जाल्यार कोणी तुजे मुखार आसचें ना. देखून आमचे कित्याक हो म्हजो अनुभव हांवें तुमकां सांगचो. देखून ह्या वेळार देवाच्या येवजणे प्रमाणे देवाच्या मोगाचो प्रतिरूप जावन देवाच्या जेजूच्या रुपान मासा रक्ताचो जावन मनशाकुळाची सोडवण करूंक तो येता. आनी तो आयला. देखून किर्तनाचो ग्रंथ दावीद राय ह्या विशयान कित्याक सांगता पळया. 90 आनी 6 किर्तन साम चॅप्टर 96 वर्स 13 13वें वाक्य. सर्वेस्परा मुखार कित्याक तो येता, पृथ्वेची मनसुबी करूंक तो येता. नितीन तो संवसाराची मनसुबी करतलो, सतान तो राष्ट्राची झरती करतलो म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून आमी समजून काणगेचे देवाची काकुळट आनी कृपा जायती आसा म्हणून आमी आमचे इतल्यांक जियेल्यार जायना. आमींत ओके आमकां आमी चिंतिल्ले. कित्याक म्हळ्यार हांव गल्पांत आसतना हांवें चिंततालो बरें कर जियेचें, बरें इल्लोसो पयसो पुरा जमा करीचे, आमी बरें कर जियेचें म्हणून. पूण देवाची येवजण तो दुसरें आसता. आमची येवजण पुरा पोकळ येवच्यो न्हय. एक पाटी देवाचें येवजण जर तुज्या जिवितांत दुसऱ्यांत आसा जाल्यार तूं खंयच्या वाटेन गेल्यार तुका सलवणींत जेजूच्या वाटेक ये पाटी रिटर्न ये, जेजू थंय ये, त्या वेळार मात्र खंडीत जावन म्हजें आनी तुजें जिवीत बरें जाता. देखून तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र सांगता 1 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 15. 1 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 15. दुबावन आसतना सर्वांनी मानून घेवचें सत्य. दुबावन आसतना सर्वांनी मानून घेवचें सत्य. पातक्यांक सोडवण दिवंक जेजू क्रिस्त संवसारी आयलो. पातक्यांक सोडवण दिवंक भाग्यवंता खातीर येवना म्हूण सांगता जेजू. हांव पातक्यां खातीर आयिल्लो, भाग्यवंता खातीर न्हय. वैजाची गरजाची पिडेस्ताक. देखून आमी आज खंयच्या रितीन पिडेस्त जाल्या आमच्या जिवितांत आज जेजूक स्विकार करूंक आमचें प्रिपेरेशन कितलें जावन आसा. कसवारगी आनी खंयचे पुरा डिशीस करचे म्हणून पयल्यान ते रेडी गी. या खंय म्हणी बाटली खंय मेळटा बरी म्हणून ती अन्न दवरची गी. तेंय आमचे क्रिसमस गी. समजून काणगेचें आमी तांदूळ हांवें गल्पांत आसतना तशेंच करतालो. क्रिसमसाच्या म्हणटाना खंय पुरा बाटली मेळटा गी म्हूण पळयताले आमी. पयले बाटली पण जगोन दवरची. ते दीस म्हळ्यार 2-3 दीस रजा. त्या 2 दिसांक कितलें रेशन जाय, खंयचें रेशन खावचें जेवचें न्ही, पिवचें कितलें रेशन जाय तें आमी रेडी करून दवरताले पयलेंच. खंय थोंड मेळटा खंय मेळटा सगळें पुरा आमकां गुत्तालें खंय पुरा मेळटा की म्हणून पुरा अन्न दवरताले. तवले क्रिसमस आचारान केल्लें आसा गल्पांत आसतना.
पूण जेन्ना जेजू क्रिस्त आमच्या जिवितांत आयलो, जेजूचें येणें केदाळ म्हज्या जिवितांत जालें, त्या दीस तें काण्ण उडयलें पुरा. तें क्रिसमस न्हय, तें बेश्टें तें क्रिसमस. तें पुरो लोकांच्या नदरेक 4 जाणांक गम्मत मारून, 4 जाणांक अन्न गम्मत मारून, इश्ट मंत्र ते पुरो सांगत मेळून गम्मत मारचें आनी तें क्रिसमस म्हूण आमी चिंताव. तें क्रिसमस न्हय. क्रिसमस आमच्या जेजूचें येणें आमच्या काळजांत जावचें तें क्रिसमस. जेजूचें येणें म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत जावचें तें क्रिसमस. देखून आज आमी समजून काणगेचें खंयचें क्रिसमस आमी आचरण करचें. गम्मत मारचें क्रिसमस जाय गी आमकां, जेजूच्या येण्याचें नीज खरें क्रिसमस जाय गी. आमी चिंतून पळयचें आज. ह्यो संगती आमच्या मतीन दरीचे. मादेवाचो वांजेल सांगता 9 अध्याय 13वें वाक्य, वचा आनी ह्या उतराचो अर्थ कितें म्हणून शिका. म्हाका जाय दया, न्हय तुमची बलिदानां. हांव आयलां फातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंत हांग न्हय. देखून आज समजून काणगे, आज म्हाका आनी तुका आपोवंक आयला. आमी फातकी म्हणून वळखून काणगेता. आमच्या जिवितांत पाताक आसा खंडीत जावन तें आमी सांडूंक प्रयत्न करचे. ताची कूस आसता म्हणसर पळया. एक पांयाक कांटो तपल्यार तो कांटो आमी काण्ण उडयता, पूण ताची एक कूस भितर म्हणी ल्हानशी उरल्यार पू जाता, कुसता, मागीर काडीचेत्त पडटा तें. नाजाल्यार तो गाय गुण जायना. तशेंच आमचें तें पाताक एक आसल्यार सैतानाक आमचे वयर अधिकार आसता. केदोळ म्हणसर तें पाताक आसा, तेदोळ म्हणसर सैतानाक म्हजेर आनी तुजेर अधिकार आसता. केदाळ हांव पाताक सांडटां, सुटमे कुमसार जाता, जेजू कडेन काकुळत मागता, जेजू कडेन बक्षाने मागता, जेजूच्या अमलीक रक्तान हांव परिशुद्ध जाता, तें पुरा वायट कितें सांडता, तेदाळा सैतानाक म्हजेर आनी तुजेर कोलो अधिकार येना. देखून क्लियर सांगता 1 John chapter 5 verse 18. जुवांचें पयलें पत्र 1 John chapter 5 verse 18 अशें सांगता पळया देवाचें उतर. जुवांचें पयलें पत्र 5 अध्याय 18वें वाक्य. देवाचो भुरगो पाताक करिना, देवाचो भुरगो पाताक करिना. जो कोण पाताक करता तो देवाचो न्हय, तो देवसाराचो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. देवाचो भुरगो पाताक करिना आमी जाणाव. कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत जेजू क्रिस्त ताका राखता, देवसर ताका हात सयत लायना. केदळ हात लायता, आमकां पातकां कारण करता, आमकां वायट चिन्नांक कारण करता, आमचे वायट बोगणांक कारण करता, आमच्या काळजाचे खोटे अथ्रेक पातकां कारण करतात. देखून आज 3 संगतींतल्यान आमी पयस रावचे. एक दोळ्यांची पुसलावणी आमकां एक पटी पळयल्लें जाय पडटा. आनी थोड्यांनी येवचें गलपतान पुरा गांवाक येवचें, हांगा कांय ना, जाय जाल्यार वट्राचें पुरा परचेज करून घरांत रास करून दवरचें. काल्याक तें गरजागे कितें आमकां जाय तें गरजेचें तें आमकां जाय, खंडीत हाडया आमी दवरया. गरजेचें नातरलें बेश्टें तरी हाडन परचेज करून, बेश्टें तरी पयशे विबाड करून भितर घर भरून पळोवंक, दुसऱ्यांक पळोवंक. एक दीस अली गज जायत गे, एक्की घरांत उरचें ना, तें पुरा काडून उडयतलें म्हणटा. देखून ह्यो संगती आमी समजून काणगेचे. देखून आमी गम्मत मारूंक क्रिसमस न्हय, आमचें क्रिसमस आचरण जायचे आमच्या काळजाचे सबाय, भायली सबाय न्ही, भितरली सबाय. आमी क्रिसमस बरी आमी पयले मेळटाल्या खंय पुरा सेल पडला हांगे म्हणून, खंय पुरा सूट परिणाम आसतना सूट नासतना आमी क्रिसमस वचूंक जायना, कित्याक थंडी आसता. पूण हांगा जाल्यार आमी थोडे पटी सूट घालून आमी येता, गाजर ताका आतां पुरा थंडी पडल्या म्हणून. पूण तें पुरा क्रिसमस न्हय. भायली सबाय देव बिलकुल पडयना. भायली सबाय पळोवंक करता जाल्यार ती ताली लोकांक पळोवचें, लोकांच्या दृश्टीक मात्र. भितरली सबाय देव पळयता. म्हजें काळीज कशें आसा, म्हजें मन कशें आसा, आज म्हजें जिवीत कशें आसा, हें देव पळयता. अशें आसल्यार मात्र जेजूचें येणें म्हज्या आनी तुज्या काळजान जाता. एफेस जुवांचें पयलें पत्र 3 अध्याय 8वें वाक्य सांगता, जो कोण पाताक करता तो देवसराचो. कित्याक सुरवेरतान तो पातकी देवसराची कामां नाश करूंक म्हणून जेजू देवाचो पूत आयिल्लो. सैतानाची कामां नाश करचे खातीर जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत खंयच्याय वायटाची शक्ती काम करता जाल्यार ती नाश करूंक म्हणून जेजूचें येणें जायचें. आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत तें येणें जायचें. आमच्या घरांत पवित्रपण आसाचें, आमच्या कुडींत पवित्रपण आसाचें. त्या जाल्यार मात्र क्रिस्ताचें येणें म्हजें तें आनी तुजें तें जालां मात्र. ना जाल्यार बेश्टेर आचरण मात्र क्रिसमस कांय फायद्याचें पडचें ना. देखून आज आमी ह्यो संगती आमी समजून काणया. देवाचें उदार मस्त आसा, पूण वेळ लागीं पावलो. लागीं वेगळी आमी थोड्यो संगती आमी नियाळ करया. दमदूताची कृत्यां पुस्तक सांगता 7वो अध्याय 20 आनी 25 20 आनी 5 वाक्य.
धमदुताची कृत्या पुस्तक ॲक्ट चॅप्टर 7:25 आपणा मारिफात आपल्या भावांक देव सुटका दिवंक सोदता. आपणा मारिफात तुजे मारिफात म्हजे मारिफात आमच्या भावांक आमच्या भयणींक सुटका दिवंक सोदता. जेजूचे येणें जाल्ल्यान तूं वगेत बिलकूल रावनाय. कोणा मनी वचून इल्लीशी तरी सुवार्ता परगट करून कोणाच्या मनी गरजांक पावताय, कोणाच्या मनी सुवार्ता परगट करताय, कोणाचे तरी जिवीत बाचाव करूंक पळयताय. जेजूच्या येणें जाल्या उपरांत वगेत रावंक साद ना. म्हाका तरी वगेत रावंक साद ना. एक दिसय हांव खाली उरलो जाल्यार म्हाका एक नमन जाता, कित्याक आज खंय मिसांव ना गे, खंय मनी वचोंक ना गे. हर एक दीस मिसांव आसल्यार कोविडा टायमार मिसांव नासतना आमी बसून आसतना डेली आमी ऑनलायन स्टार्ट केल्ली. आज ऑनलायन स्टार्ट करून चार वर्सां जातात. कंटिन्युएशन आमच्या ऑनलायन प्रेयरां चलती आसात. यूट्यूब चॅनल जालें, जायत्यांक बरेंपण जाबलें. आमी हेलिंग शिक्षण आनी कितें बरा यूट्यूब चॅनलार आमी कंडक्ट करूंक सुरू केलें. जायतो लोक आयलो, जायतो लोक बचाव जालो. कित्याक हर एकल्यान आमकां जायते कोविडा टायमार देवान शिकोवन दिल्या. आनी आज देवाचें उतर सांगता एफेसकारांचें पत्र 2 अध्याय 14वें वाक्य. एफेसियन चॅप्टर 2:14 क्रिस्त आमची आनी तुमची शांती. क्रिस्त म्हज्या जिवितान येणें जालें जाल्यार आमी शांतीन जियेता. घोव बायलां शांतीन जियेतात, आवय बापूय भुरग्यांक सांगता शांतीन जियेतात. कित्याक थंय शांती आयल्या. कोण शांती? शांती जेजू क्रिस्त म्हजी आनी तुजी शांती. आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्यांक एकवट आयलें ताणेंच. हेब्रावांच्या पत्री सांगता 7 अध्याय 2 वाक्य ह्या विशयान आमी आयकून जाय जाल्यार आमी वाचयेत. देखून आज आमी समजून घेया मगच्या भावा आनी भयणी. जाकारिया प्रवादी सांगता परमेसरल्यान आमी वाचलें 9 अध्याय 9 वाक्य. शिवोनाचे धुवे ओड उल्हास कर, जेरुजलेमाच्या धुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेर येता, तो नितीवंत आनी जैतेवंत, तो कालतो आनी गाडवार बसोवन तो येता. पळया हें पूर्ण जालें लुकाच्या एवांजेलांत 19व्या अध्यायांत आमी वाचता 35 30 आनी 6 वाक्या. अशें ते गाडवाक ते जेजूसरशीन हाडून आयले. उपरांत आपले दगले कान गाडवाचेर सोडून घाले आनी जेजूक ताचेर बसयलो. तो फुडें वता आसतना आपली वस्तुरां मार्गार हांतोडली. कितें जाकार्या प्रवादान प्रवाद केल्ले 9व्या अध्यायांत 9व्या वाक्यांत. लुकाच्या एवांजेलांत 19व्या अध्यायांत 30 आनी 5 30 आनी 6 वाक्यान जारी जाता. और एक कितें परमेसरल्यांत आमी आयकता तें जेजून जारी केलां संवसारांत. ती उतर हर एक जारी केल्यात. कित्याक परमेसरलो कंप्लीट करूंक जेजू आयिल्लो, परमेसरलो काडूंक येवना. देखून आमचो बायबल तो धाकटो बायबल काणी तो बायबल न्ही, तो वांजेल म्हणटात ताका. बायबल जाल्यार 73 बुक्स आसलो एक बायबल आसूंक जाय, तो ताका बायबल म्हणटात. देखून ह्यो संगती आमच्या मतीन दर्या, ह्यो संगती आमच्या मतीन दर्या. की देखून इतल्यार आमी खंडीत जावन आज देवाचें उतर इतल्यार आमी आखेर करया आनी येवच्या बुधवारा चड आनी चड आयकूंक आमी प्रयत्न करया जेजूच्या येण्या विशयेंत. आनी एक सब्जेक्ट आमी काडया. देखून आज आमी समजून घेया मगच्या भावा आनी भयणी, म्हजें आनी तुजें क्रिसमस कशें जायजें की म्हणून हाका प्रिपेर करया. आमी आमची काळजां प्रिपेर करया, आमची मनां प्रिपेर करया, आमची कुटुंबां प्रिपेर करया, घोव बायल आमचो संबंद प्रिपेर करया. आमी सांगाता मेळून केल्यार मात्र अशें जाता एकल्यान एका हातान ताळयो पेटोवंक जायना, 2 हात मेळ्ळ्यार मात्र ताळयो पेटोवंक जाता. देखून हें एकल्याचें काम न्ही, कुटुंबांत आसा घोव बायलां एक जावन आसल्यार मात्र हें कुटुंब बांदून हाडूंक जाता. जर कुटुंबांत भाऊ भयणी सांगता मेळोन सक्कट सांगता मेळ्ळ्यार मात्र त्या कुटुंबांत जेजूचें येणें जाता. देखून आज आमी प्रिपेर करया क्रिसमसाक. आमची काळजां आमची मनां हेबोटी आमचें घराणें प्रिपेर करया. त्या खंडीत जावन जेजूचें येणें म्हज्या आनी तुज्या काळजांत जातलें. आनी तें काळजांत येणें जाताना पवित्र आत्मा ताचें सांगताय आमचें सांगता सदां काळ आसतलो आनी अशें आमचें जिवीत नवें जातलें. देखून ह्या वेळार आमी मागया एक गरीबर सक्कड आमी समर्पण करून दिवया. तुमच्या कितेंय प्रॉब्लेम तुमकां आसा जाल्यार, खंयच्याय रितीचे कामाचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार, ह्या खंयच्याय रितीचे रिणाचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार, ह्या खंयच्याय रितीचे कश्ट तुमकां आसा जाल्यार, पिडा आशिडा आसा जाल्यार ह्या वेळार जेजूच्या पांयां तळा हर एक समर्पण करून दिया. आनी देवाची काकुळतांनी कृपा मागा ह्या वेळार. आनी विशेश जावन आमी ह्या वेळार मागता तुमचे सगळे पिडा आशिडा गूण जावच्या खातीर देवाची काकुळतांनी कृपा विशेश जावन आसा. तुमकां आपूण सगळो जेजू आज गूण करतलो. कित्याक तुमी आयकलेलें उतर तें निर्फळ जायना, फळ दिता.
आनी आमचे काळीज आनी आमचो आत्मा आमची कूड आमचे कुटाम प्रिपेर करता जेजूच्या येण्याक. देखून आज कितें पुरो ताका अडखळ आसात जेजूच्या पांयान त्याला भेटोवन दिया. हर एक तुमची कितें समस्या आसा जाल्यार हर एक खातीर आज आमी मागता. आनी ह्या वेळार सुमयान जेजूची काकुळतानी कृपा आमच्या हर एकल्यांच्या जिवितांत देवून येवं दी म्हणून मागता. ह्या वेळार देखून सगळीं आमी निरंतरी एकेडीभर स्तुती करून मागया. दोनी हात आमचे वयर उबारया आनी सक्कड आमी मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. हे रब बरे खल बरे दग शंदर बरे कर बरे रकल जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. 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 प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरीफाई माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीसस 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 जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. थैंक यू लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरीफाई माइटी गॉड. हालेलुया. वर्शिप लॉर्ड जीसस. रिकांत का जेसू महिमा तुझा क्लाव तुका जेसू वंदन तुका जेसू वैभव तुका जेसू. सकड आमी ह्या वेळार हिलिंगा खातीर मागता. एक बरें एक कंतार आमी घालता. बरें करून तुमी कंतार प्रॅक्टीस करा तुमच्या जिवितांत. जेजूचे अमलीक रक्तान आमी गुण जावच्या खातीर मागता. देखून बरें करून आमी सकड सांगता मेळोन हें गीत आमी गावया. देवाची स्तुती करया. देवाचे काकुळतानी कृपा आमचे वयर देवण येवच्या खातीर. हर एक वायटाचे सुक्ते वेळार तुटून पडोवन दी. हर एक बंगडे तुटून पडोवन दिया वेळार. हर एक पिड्या सुद्दां जेजूच्या नांवान गुण जावन दिया वेळार. दैवीक सकत वाळोवन दिया वेळार सुमयान जेजू. खंयचे पातकाचे प्रभाव आसा जाल्यार वायटाचे सुक्ते आसल्यार ह्या वेळार तुटून पडोवन दी. जेजू तुज्या अमलीक रगत हर एकल्याचेर शनाय जेजू ह्या वेळार. तुज्या अमलीक रगत ह्या वेळार हर एकल्याच्या माथ्याच्या ताळयेतान पांयाच्या ताळू मुसर पडोवन दिया वेळार. दैवीक सकत वाळो ह्या वेळार जेजू. तुझे रगत सोम्या आमका जीवित दिता. तुझे रगत सोम्या आत्म्यातान बागयता. तुझे रगत सोम्या पातक दूख तें काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. तुझे रगत सोम्या म्हाका जीवित दिता. तुझे रगत सोम्या मोगातान बागयता. तुझे रगत सोम्या पातक दूख तें काडटा. नितळ निर्मळ म्हाका करता. अमोलीक तें रगत सोम्या मोजे शर पुवी तुझे रगत सोम्या मोजे शरणा. अमोलीक तें रगत सोम्या मोजे सार पुवी तुझे रगत सोम्या मोजे शेनाय. दैवीक सकत ह्या वेळार वाळटी आसा. हर एक जेजूचे अमलीक रगत तुमचेर ह्या वेळार काणगे ह्या मातेच्या ताळेतान. खंय पुरा खंयच्या वैश्वानी तुमकां पिड्या आसा. खंय कडेन दूख आसा त्या अमलीक रगत काण घेवन त्या जाग्याचेर एक कुर्सोसो गुर्त करून त्या अमलीक रगत सारया. ह्या वेळार जेजू गुण करते आसा. आपडते आसा. सुडखा दिते आसा. दैवीक सकत वाळते आसा. याथा राबा रख बाबा शदा हिरा लाखा बाबा शदा राबा रखला उरदग शा शांदर बर खरबला. द mighty anointing of the Holy Spirit they come upon them in the name of Jesus Christ. Lord, living Father, Lord Jesus, yatha rabba barakhala uradega shandara bare karabala. The mighty anointing of the Holy Spirit, the power of God will come upon in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. He darabba barakha babasha hira laka babasha darabba barakha. Jesus, Jesus, thank you Lord. सगळ्या मी माग्या. सगळी कोणी तुमच्या कुटुंबात पिडे जाल्यार तांच्या खातीर मागा. तांचेर जेजू अमलीक रगत मागा. सुडका मेळून दी. ह्या वेळार दैवीक सकत वाळोवन दी. या दारा बाबा शादा बारखा बाबा शाबा. तुझे रगत सोम्या नातां सुडका दिता.
तुझे रगत सौम्या नव्या जीवन भरता तुझे रगत जिणे तुझान जैतला भयता मुझे रक्षण सदांच करता तुझे रगत दुश्मनातून सुटका दिता तुझे रगत सौम्या नव्या जीवन भरता तुझे रगत जिणे जुजान जैतला भयता मुझे रक्षण सदांच करता अमोलिक त्या रगतान तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र तुझ्या रगतान नितळ कर सोमिया अमोलिक त्या रगतान तेलाय म्हाका सोमिया पवित्र तुझ्या रगतान नितळ कर सोमिया नितळ तू कर सोमिया नितळ तू कर सोमिया हालेलुया 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 ईरबरे कलबरे शंदर बरे करबरे कल जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू लॉर्ड 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 ईरबरे कलबरे शंदर बरे करबरे कल जीसस यीशु हालेलुया 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 बोले कोण एकल्याक राइट साइड पाय वयर तावन दूख आसा वयर तावन राइट साइड पाय राइट साइड वयर तावन दूख आसा सोलोंग आनी इरकटी कस्ट मारता ओडिल्ले बरी जाता असल्या एकल्याक संपूर्ण तरांचे ह्या वेळार गूण करते आसा आपडते आसा सुटका दिते आसा कोणी असली असल्यार तुमी ह्या वेळार मागा जेजूचे हो संदेश क्लेम करा आनी मागा जेजू तुमकां सुटका दिते आसा ह्या वेळार जेजू सुटका दिते आसा आनी एकल्याक मस्त मानसीक वत्तड आसात मोतींत कठीण करंदाय बेजाराय थोडे पटी राती मस्त दिसता न्हीद पडना रातीची न्हीद पडना मोतीची बेजाराय कंत आसा मस्त कंत आसा ह्या व्यक्तीक जेजू ह्या वेळार त्या मोतीची कंत बेजाराय सगळी पयस करता आसतोन ताका एक बरी न्हीद पडटा बरो सुशेग मेळटा आनी सगळें टेन्शन कितें करताय पळय तूं कितें पुरो चिंताय तें पुरो जेजू तुजें तावन कान उडयता ह्या वेळार कान उडयता तें पुरो गरजेचें न्हय तुका जेजूचेर विश्वास दवर बाबार्थ दवर आनी बरें जाय गूण जाय ह्या वेळार आनी प्रत्येक जावन आनी एकल्याक एक कोणगे एक स्त्री आसा त्या स्त्रियेक केस जडचे प्रॉब्लेम आसात मस्त वकात करता कालेंबरा करता ते केस जडचे रावणान असले एका स्त्रियेक केस जडचे जेजू ते गूण करते आसा आनी म्हाका ते केस जडचे ना तुजे संपूर्ण तरान जेजू तुका सुटका दिते आसा ह्या वेळार आनी एक आवय आपल्या भुरग्या खातीर मागते आसा एक चरको भुरगो तरणाटो जावंक पुरो कामा खातीर मागोन आसा खंयच्याय रितीचें काम करूंक जायना आनी कितें जायना टेन्शन मस्त भुरग्याक कितें कंद करता एक आवय आज ह्या मागण्याक ते उद्देश दवरून ती मागण्याक जॉयन जाल्या कोण म्हाका दिसता युट्यूबार आसूंक पुरो या जाल्यार झुमार आसूंक पुरो असली एक आवय आपल्या भुरग्या खातीर मागते आसा ताका जेजू ह्या म्हयन्यान ताका सर बऱ्यांतलें बरें काम जेजू दिते आसा जेजू एक काम दिते आसा कोण तुमी गल्पांत कोणी कामनांतलीं आसा जाल्यार ह्या वेळार तुमी मागा ह्या वेळार तुमकां जेजू बऱ्यांतलें बरें काम तुमकां फावो करता जेजू मागा ह्या वेळार कित्याक असाध्य जाल्लें देवाक कितेंच ना हे सर संगती तुमच्या जिवितांत जेजू जारी करते आसा ह्या वेळार जेजू जारी करते आसा एक घडीभर तुमचें कितें इंटेन्शन आसल्यार ह्या वेळार तुमी सक्कड मागा कोणाकी तुमकां व्हिडिओ ऑन करूंक जाल्यार ऑन करयेत तुमी डायरेक्ट तुमकां कितेंय सांगूंक आसल्यार तुमी सांगयेत आमी मागता ह्या वेळार जेजू कडेन ह्या वेळार सगळें आमी मागता जेजू देखून सक्कड आमी ह्या वेळार मागया देवाची काकुळटांनी कृपा आमी मागया ह्या वेळार कित्याक देवाची काकुळटांनी कृपा जायती आमकां जाय ह्या संवसारांत देखून आमी सक्कड मागया ह्या वेळार तुमचें कितें इंटेन्शन आसल्यार ताजे खातीर आमी मागता आमी
ह्या वेळार कोणाकी तुमकां तुमचो व्हिडिओ ऑन करून तुमकां येवंक जाय जाल्यार झुमार तुमी येवी त्या वेळार तुमचे खातीर आमी मागता ह्या वेळार हालेलुया 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 हे रबा बरे खले बरे शंदर बरे कर बरे रकले जीसस जीसस Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 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 Praise the Lord. Glorify and mighty God. Hallelujah. Worship, Lord Jesus. Hallelujah. Arigant ka Jesus. Mahima ka Jesus. Glab ka Jesus.